2 Raza, chapter 15. Judant, Uzziahchi, razvôttki, 781 to 740. इस्रायलाचो राजा जेरोबोआम हाच्या razvôttकेच्या 17व्या वर्सांत अमाजियाहाचो पूत उज्जिया जुडाचो राजा जालो. शिवासनाचेर बसलो तेदना तो 16 वर्सांचो असलो आनी ताणें 52 वर्सां जेरुसल्यांत razvôttki केली. ताचे आवयचें नांव हेकोलिया आनी ती जेरुसल्यांतली. अमाजिया ताच्या बापायन केलोलें तशें सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार जें कितें सारकें आसा तें ताणें केलें. तरी पूण उंच स्थानाचो भस्म करूंक ना आनी लोक थंय उंच जाग्यार वचून अजून पर्यान योद भेटयतालो आनी धूप जळयतालो. पूण सर्वेस्परान राजाक खास्त लायली आनी मरो पर्यान ताका कोडाची पिडा आसली. आपल्या कुडांत बंदिस्त करून तो जियेलो आनी राजाचो पूत जोथन जो राजमहालाचो कारभारी आसलो ताणें देसाचेर razvôttki चलयली. उज्जियाहाचो उरलोलो इतिहास ताच्या आख्ख्या कारकिर्दीची खबर जुडाच्या राजांच्या पुस्तकाचेर बरयलोली आसा न्हय. मागीर उज्जिया ताच्या पुर्वजां बरोबर न्हिदलो आनी दाविदाच्या शारांत ताका पुरलो. ताच्या जाग्यार ताचो पूत जोथम राजा जालो. इस्रायलांत झेकार्याची razvôttki. जुडाचो राजा उज्जिया हाच्या razvôttकेच्या 28व्या वर्सांत जेरोबोआमाचो पूत झेकार्या सामारियेंत इस्रायलाचो राजा जालो आनी 6 म्हयने razvôttki केली. ताच्या बापायनी केलें तशें ताणें सर्वेस्पराक कांटालो हाडटा तें केलें. नेबाताचो पूत जेरोबोआम हाणें इस्रायलाक पातकां करूंक लायलोलीं तीं ताणें सोडून दिवंक नात. जाबेशाचो पूत शालूम हाणें ताचे आड गुडमेल केलो आनी इबल्या हांगासर ताचो खून केलो आनी ताच्या जाग्यार आपूण राजा जालो. झेकार्याचो उरलोलो इतिहास इस्रायलाच्या राजांच्या पुस्तकांचेर बरोवन दवरलेलो आसा. तुजे पूत 4थे पिळगे पर्यंत इस्रायलाच्या शिवासनाचेर बसतले अशें सर्वेस्परान जेहूक सांगलोलें आनी तशें घडोवन आयलें. इस्रायलांत शालूम हाची razvôttki 743. जुडाचो राजा उज्जिया हाच्या razvôttकेच्या 39व्या वर्सांत जेबेशाचो पूत शालूम राजा जालो आनी ताणें सामारियेंत 1 म्हयनो razvôttki केली. गादीचो पूत मेनाहेम तिर्जा थावन येवन सामारियेंत भितर सरलो आनी जाबेशाचो पूत शालूम हाचो खून केलो आनी ताच्या जाग्यार आपूण राजा जालो. शालूमाचो उरलोलो इतिहास आनी ताच्या आख्ख्या कारकिर्दीची खबर इस्रायलाच्या राजांच्या पुस्तकाचेर बरयलोली आसा. मागीर मेनाहेम हाणें तापाची मोडफोड केली आनी थंय आसलेल्या सगळ्यांचो जीव काडलो आनी तिर्जा थावन सगळ्या परदेसाचो नाश केलो, कित्याक ताका आपले दारवंटे उक्ते करूंक नासले. ताणें शाराची मोडफोड केली आनी गर्बेस्तपणार आसलेल्या बायलांची पोटां चिरून उडयलीं. इस्रायलांत मेनाहेम हाची razvôttki 743 to 738. जुडाचो राजा उज्जिया हाच्या 39व्या वर्सांत गादीचो पूत मेनाहेम इस्रायलाचो राजा जालो. ताणें सामारियेंत 10 वर्सां razvôttki चलयली. सर्वेस्पराक कांटालो येता तें ताणें केलें. नेबाताचो पूत जेरोबोआम हाणें इस्रायलाक पातकां करूंक लायलीं तीं ताणें सोडून दिवंक नात. ताच्या दिसांनी असिरियेचो राजा पूल हाणें शाराक गुरी घातली.
रायल शक्तीचेर आपलो दावो मजबूत करूंक मेनाहेम हाणें पूल हाका रुपयाचे 1000 तालेंत दिले आनी ताचो आदार मागलो. आसारियेच्या राजाक हे दुडू दिवंक मेनाहेम हाणें इस्रायलांतल्या गिरेस्तां कडल्यान एकठांय केल्ले दर एकल्या कडल्यान 50 शेकेल घेतले. आसिरियेचो राजा थंयसरलो भायर सरलो आनी देसांत रावूंक ना. मेनाहेमाचो उरलोलो इतिहास, ताचे कारकिर्दीची आख्खी खबर इस्रायलाच्या राजांच्या पुस्तकार बरयलोली आसा न्हय. मागीर मेनाहेम ताच्या पुर्वजां बरोबर न्हिदलो. ताच्या जाग्यार ताचो पूत बेकाहिया राजा जालो. इस्रायलांत पेकाहिया हाची razvôttki 738 to 737. जुडाचो राजा उज्जिया हाच्या 50व्या वर्सांत मेनाहेम हाचो पूत पेकाहिया समारियेंत इस्रायलाचो राजा जालो. ताणें 2 वर्सां razvôttki चलयली. सर्वेस्पराक कंटालो येता तें ताणें केलें. नेबाताचो पूत जेरोबोआम हाणें इस्रायलाक पातकां करूंक लायलोलीं तीं ताणें सोडून दिवंक नात. ताचो सैनीक रेमालिया हाचो पूत पेका हाणें ताचे आड गुडमेल केलो आनी राजमहालांत ताचो खून केलो. ताच्या वांगडा 50 जिल्यांतकार आसले. ताणें राजाक जिवेशी मारलो आनी ताच्या जाग्यार आपूण राजा जालो. पेकाहिया हाचो उरलोलो इतिहास, ताच्या आख्ख्या कारकिर्दीची खबर इस्रायलाच्या राजांच्या पुस्तकांचेर बरोवन दवरलेली आसा. इस्रायलांत पेका हाची razvôttki. जुडाचो राजा उज्जिया हांचे razvôttkeच्या 52 वर्सां रेमालिया हाचो पूत पेकांत समारियांत इस्रायलाचो राजा जालो. ताणें 28 वर्सां razvôttki चलयली. सर्वेस्पराक कंटालो येता तें ताणें केलें. नेबाताचो पूत जेरोबोआम हाणें इस्रायलाक पातकां करूंक लायलोलीं तीं ताणें सोडून दिवंक नात. इस्रायलाचो राजा पेका हाच्या दिसांनी आसिरियेचो राजा तिग्लात पिलेसेर आयलो आनी ताणें इजोन, आबेल-बेत माका, जानोआ, केदेश, हाजोर, जिल्याद, गॅलिली आनी नफ्तालीचो आख्खो प्रांत आपल्या ताब्यांत केलो आनी सगळ्या लोकांक आसिरियांत धांवडावन घातले. एला हाचो पूत होशेयान रेमालिया हाच्या पुता पेका हाचे आड गुडमेल तयार केलो. ताणें राजाचो खून केलो आनी ताच्या जाग्यार आपूण राजा जालो. पेका हाचो उरलोलो इतिहास, ताचे आख्ख्या कारकिर्दीची खबर इस्रायलाच्या राजांच्या पुस्तकाचेर बरोवन दवरलेली आसा. जुडांत जोथम हाची razvôttki 740 to 736. इस्रायलाचो राजा रेमालिया हाचो पूत पेका हाचे razvôttkeच्या 2ऱ्या वर्सांत उज्जियाह हाचो पूत जोथम जुडाचो राजा जालो. शिवासोनाचेर बसलो तेदना तो 25 वर्सांचो आसलो आनी जेरुसलेंत ताणें 16 वर्सां razvôttki चलयली. ताचे आवयचें नांव जेरुशा आनी ती जाडोक हाची धूव आसली. ताच्या बापायन उज्जियान केलें तशें सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार बरें दिसता तें ताणें केलें. तरी पूण उंच स्थानाचो बसून करूंक ना आनी लोक थंय उंच जाग्यार वचून अजून पर्यान योद्न भेटयतालो आनी धूप झुलयतालो. सर्वेस्पराच्या मंदिराचो उंचलो दारवंटो ताणें बांदलो. जोथम हाचो उरलोलो इतिहास, ताच्या आख्ख्या कारकिर्दीची खबर जुडाच्या राजांच्या पुस्तकार बरयलोली आसा न्हय. त्या काळार सर्वेस्पर सिरियेचो राजा राजोन आनी रेमाहिया हाचो पूत पेका हांकां जुडा आड धाडूंक लागलो. मागीर जोथम ताच्या पुर्वजां बरोबर न्हिदलो आनी ताच्या पुर्वजां वांगडा दाविदाच्या शारांत ताका पुरलो. ताचो पूत आहाज ताच्या जाग्यार राजा जालो. देवाचें उतर